भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमचे स्वागत आसा। आयज आमी इयत्ता 9वी खातीर देवा म्हज्या देवा या कवितेचेर प्रश्न आनी जापो पळोवयात। तर चला सुरू करूया। प्रश्न पयलो, देवाची माया आमकां कशे तरेन पळोवंक मेळटा? जाप, देवाची माया आमकां सकाळ, सुकणी, वारो आनी फुलां फळांचे रुपान मेळटा। कवी विजयानंद देवा लागीं कितें मागता? कवी विजयानंद देवा लागीं ताच्या पांया कडेन रावपाचें देणें मागता। प्रश्न तिसरो, देवाक सगळे जाण खंयच्या नांवा रुपान उलो मारतात? देवाक सगळे जाण आपापल्या धर्मान दिल्ल्या नांवा प्रमाणें उलो मारतात। कोण ताका राम वा कृष्ण म्हणटात जाल्यार कोण जेजू म्हणटात। देव सगळ्यांक आसा। देवाचेच करणेन सकाळ आनी सांज जाता। सुकणीं चिवचिवतात, फुलां परमळटात, न्हंयो व्हांवतात आनी आमकां शीतळ वारो मेळटा। प्रश्न चवथो, रित्यो सुवाती भरात। तुका डॅश आमची सगळ्यांची। जाप आसा, तुका चिंता आमची सगळ्यांची। दुसरो, हे सगळे जे सोबीत सुंदर ही तुजीच डॅश रे। जाप आसा, हे सगळे सोबीत सुंदर ही तुजीच माया रे। तिसरो प्रश्न, नांवां डॅश तुजी जायती आसली तरी तुवें सगळ्याक डॅश रे। जाप, नांवां रुपां तुजी जायती आसली तरी तुवें सगळ्याक सांबाळ्ळा रे। चवथो प्रश्न, देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांचो डॅश रे। देवा म्हज्या देवा तूं सगळ्यांचो आदार रे। पांचवो प्रश्न, दिवचेच जाल्यार दी देणें आमकां तुज्या डॅश लागीं रावचें। जाप, दिवचेच जाल्यार दी देणें आमकां तुज्या पांया लागीं रावचें। सवो प्रश्न, देवा म्हज्या देवा ह्या कवितेचो कवी डॅश। कवी आसा विजयानंद गायतोंडे। थँक्स फॉर वॉचिंग। जर व्हिडिओ आनी तातले कंटेंट जर आवडले आसत जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब, शेअर अँड लाईक।